मगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आयली म्हणटाना म्हाका एका आमच्या मिसावंठाण्यांत थंय जाल्लें एक कुटुंबाचें गणीत केदां वर्सां म्हाका दोळ्या मुखार येवचें. ती त्या दाळा कश्टांच्या दिसांत आसतना कशी तांची जिणी आसली आनी मागीर ती भुरगीं भायर आनी पुरा वचून आनी बैल्या गांवांत अमेरिका वचून ती कशी ती समृद्धी जाल्या उपरांत तांणी आमी कशीं व्हड जाल्या, कशी अमेरिका येवन पावल्या, कशी हांव कॅनडा येवन पावली, कशें हांव दिल्ली येवन पावली, एकल्यान दिल्ली आसा कशें हांव दिल्ली येवन पावली म्हणून, आनी एकल्यान गल्फांत आमी कशें गल्फा येवन पावल्या म्हूण. 4 जाणां चेडवां भुरगीं ती मॅथ्सांत मस्त हुशार, मॅथमॅटिक्सांत. तांणी त्याला मॅथ्सान BSc B.Ed करून गव्हर्मेंट काम मेळ्ळें तांकां. आनी ती कोणाची म्हळ्यार एक लोबस कुशन वर्क म्हणून त्या मिसांव त्या ठाण्यांत तांची एक ल्हान लोबस कुशन वर्क म्हणून एक ल्हानशें आंगड. हे कारांक आनी रिक्षाक आनी लॉरींक बसांक आनी पुरा कुशन म्हळ्यार हे आमचे उशी बश्यो सिटी आनी पुरा आसात तें करचें काम कुशन वर्क म्हणून. आनी उशी आनी गजऱ्यो करच्यो. त्या दाळाचें व्हडलें एक बिजनस म्हणजे व्हडल्यो अंगडी आसल्यो पण तांची एक ल्हान आंगड हें कुशन वर्क म्हणून, लोबस कुशन वर्क म्हणून. आनी ल्हानशी आंगड आसली. आनी त्या आंगडींत तांणी काम केलें म्हळ्यार उशीं करून दिवची, गजऱ्यो करून दिवची. तातलो लोक उशी व्हरतलो, गजऱ्यो व्हरतलो त्या आनी हांचे गजऱ्यो उशी आनी पुरा व्हरून तातूंत मेळ्ळें ते पोरणी उशी आनी पुरा काणयताल्यो. तो बोडोवन वताक घालून बोडोवन आनी पुरा करून ताची धूळ काडून परतून तो फ्रेश करून एक हातूंत गुंडोवन आनी पुरो सगळो दीस तो आनी एकलो मनीस सांगात हें काम करताले. तांत वयल्या पयशे आनी ह्या भुरग्यांक शिकयलें. आनी त्यो भुरग्यां लेखान बार हुशार ती. हे व्हडलें चेडूं मॅथ्स टिचर जाता म्हणसर तो आशा येतालो जायो. ताका शिकोवन जाल्या उपरांत B.Ed जाल्या उपरांत गव्हर्मेंट काम मेळ्ळें त्या व्हडल्या चेडवाक. वय मागीर तेंचो अमेरिका गेलें. ताका व्हडलो इंजिनियर मेळ्ळो नवरो. ताका अमेरिका मेळ्ळें. मागीर अमेरिकान तेंकां जालें व्हडल्या कामार आहा तें भुरगें. थंय वचून शिकोवन आनी पुरा मॅथ्सांत डिग्री काडून व्हडल्या पोजिशनार आहा. त्या गांवाक आयिल्ल्या वेळार तांची त्या दाळा हांव थंय आसलो. आनी त्या दाळा तांणी त्या भुरग्यांनी काय केलें म्हळ्यार आयल्या तांणी सांगाता मेळोन तांच्या घरान तो बरें बांदलां. पयलें ल्हानशें नळ्यांचें आतां व्हडलें घर बांदलां त्या हळ्ळ्यांत मिसांव ठाण्यांत थंय. आनी त्या भुरग्यांनी एक प्रोग्राम दवरलें आनी स्क्रिनार तांणी दाखयलें तांणी कशीं तेंची पाळांक केलीं म्हूण द फॅमिली ट्री म्हणून. कशीं कोण व्हडली माय कोण आप कोण आनी पुरो दाखयलें. बापय मावयचे कातराचे फोटो घाली आनी तशें मागीर पुरा कोल्यो फोटो कुटुंबार वचोन आनी पुराण तांच्या कुटुंबां जाल्ल्यो फोटो पुरो आमकां दाखयल्यो. यो मागीर एक फोटो तांणी म्हणलें ही आमकां मोगाची फोटो तुमकां दाखयता. मोगाची सुरतान म्हणून आली ती मुखार वचोन उलयताना मोगाची फोटो दाखयता म्हणून. आनी मोगाचे फोटो दाखयता म्हण तांणी फोटो एक बापायची घाली. असो बापाय बसला आनी ऑपरेशन जालां हांगा पुरा बँडेज केलां. दोव्यान पुरा बँडेज केलां. आंगात गोमट्यात हांव न्हिदून म्हणसर बँडेज केलां बापायक. आनी तो अशें बसला बेड्डाचेर अशें करून बसला. डिस्चार्ज करून हाडल्या उपरांत ताचे फोटो काडल्यात आनी तेजो मोबायलांतल्यान कांय कॅमेरा काडून कांय फोटो काडली काली तांचे कॅमेरा लोगयतात. त्या दाळी भुरगीं शिकतात मात तशें. व्हडल्या चेडवाक मात गव्हर्मेंट काम मेळ्ळां त्या दाळ. बरो सांबाळ गव्हर्मेंट काम मेळ्ळ्यात त्या दाळा जावन तशें. आनी मोगाच्यान ते फोटो दाखयले आनी आमकां मोगाची आमच्या हर एकल्याच्या घराय खंय गेल्यार आमच्या 4 जाणांचे घराय आसा. पूण आतां आबाचें ना तर म्हजें धूव ताच्या घरा गेल्यार तांणी आबाचे फोटो ताच्या घराय दवरल्या म्हूण. ही बापायचे आमकां बापायक कुशन वर्क करता आसतना ताका धाकट्यारान सांगलें ती धूळ भितर वचून ल्हान कापसाची धूळ भितर वचून ताका उस्मोट सुरू जाली. उस्मोट सुरू जाली. ताका ब्रिदींग जायनासलें आनी ब्रिदींग तो उस्वास काडूंक जायनासलें. ते दाळा उस्वास काडून धाकट्यारान सांगलें आळे तुका चड जालां आनी करनाका म्हळ्यार ना म्हाका 1 वर्स करचें म्हजें भुरगें शिकता येवच्या वर्सा ताका काम मेळटा. ताका काम मेळ्ळ्या उपरांत जाल्यार आंगड बंद करता. आतां बंद करूंक जायना म्हणून बाबान परतून 3 वर्सां काम केलें. ताचें B.Ed जाता म्हणसर. आनी त्या काम मेळ्ळ्या उपरांत ताका चड जालें. हाका ताणें काम करून सांबाळ मेळटाना हाका चड जालें. परतून एडमीट केलें. व्हडलें ऑपरेशन करून एक ताचें पपीस कालेंक जालां कॅन्सर जालां काडलें. धुळीन बरोवन पाड जालां. एक पपीस कुडको काडलो तसो आनी घरा हाडून दवरल्या वेळार तो असो बसला. तें तांकां दाखयता पापान पपीस ताची कूडच आमकां दिली म्हूण ताचें जिवीत आमकां दिलें. आमकां हें शिकप मेळ्ळें. आमी ह्या अंताक पावल्या. कोणें आमकां कोलो सॅक्रिफायसान आमकां हांगा हाडून पावयलां. आज आमी बरें सुकाळ जिवान जियेता. व्हडलीं कारां आसात आमकां व्हडले बंगले आसात.
हें पुरो कोणें दिलें, कोणाच्या वरवीं साध्य जालें, कशें मेळ्ळें म्हणून गुर्तू. त्या बापाची फोटो तांकां गुर्तू आमकां खंयच्या सॅक्रिफिसान हांगा हाडून पावयला म्हूण. आज पळय सभा जेजूचें काळीज दाखयता सगळ्या संवसारात. सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस महापरब आमी करता, सोलेमिनिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस. इगोर माता दाखयता खंयच्या सॅक्रिफिसान, खंयच्या सॅक्रिफिसान आपणा खातीर त्याग करून, आपणा खातीर खाली करून, आपणाच्यान काळजांतलो मोग ओतून, खंयच्या त्या मोगान, खंयच्या सॅक्रिफिसान, खंयच्या कश्टा वळवळ्यांनी आमकां आज देव बाळांक केलां गे म्हणून हें फेस्ता मुखांत, जेजूच्या काळजा मुखांत पळय सबाज आचारान करता जेजूच्या पयत काळजाचें फेस्त. एवढा सगळा आमकां खंयच्या सॅक्रिफिसान आमकां बचाव केला, खंयच्या सॅक्रिफिसान आज आमकां देव बाळांक केला, खंयच्या सॅक्रिफिसान आमकां सत्साचें जिवीत जोड दिलां गे म्हणलें जेजूचें काळीज दाखयता. मोगाचें न्हू अपारमीत मोगान जेजूचें काळीज पेटता. अपारमीत मोगान, अपारमीत इन्फिनीट लाव म्हळ्यार तो मेजूंक जायनातलो अपारमीत मोगान जेजूचें काळीज तें पेटता. त्या पेटच्या जेजूच्या काळजान आमचेर सॅक्रिफिसाचो मोग वतला. अपारमीत मोगान पेटच्या जेजूच्या काळजान आमचेर सॅक्रिफिसाचो मोग वतला. मोग वतल्यान आनी आमची पथकां बक्षिल्ल्यान आज देवाचें बाळां जाल्या. त्या मोग आमचेर वता, अपारमीत मोग आमचेर वतल्या वरवीं लिमिटलेस इन्फिनीट लाव, लिमिटच ना ताका. त्या मोग आमचेर वतल्यान आनी ते मोग वतल्यान आनी बॉक्सांनी दिल्ल्यान आमी परत्यान देवाचीं बाळां जाल्या. देवा रस्ता आसतना ताची बाळां जावन आमकां रचली. आमी पथकान ते वगडयलें, देवा संबंद वगडयलो. जेजून खंयच्या मोगान आनी खंयच्या बॉक्सांनी ताणें आमकां परत्यान म्हणलो शब्द मुख्य, परत्यान आमकां देवाच्या बाळांक केल्यांत गी म्हणलें आमी उडासा दवरचे. आज हें फेस्त उडासा काडटा. जेजूच्या काळजान निमाणो थेंब पर्यंत ताचें आमोलीक रगत आमचेर आमोलीक रगत ताच्या काळजांतावन आमच्या खातीर ओडलें आनी तें आमी उडासा काडचें. जेजूच्या काळजा निमाणो थेंब ते काळजा भितर रगत आसचें. ते रगत तातूंत कांय ना, तांकां खाली जालां, तातूंत आसलें रगत पुरा आमच्या खातीर तें व्हांवलां. ताणें एक थेंब आपणा खातीर म्हाका जाय म्हूण दवरूंक कळना, ताणें तें रगत आमकां दिलां. तें रगत आमकां दिलां. तें आज फेस्त दाखयता. वय तें गायिल्लें काळीज दाखयता आमचीं पथकां कशीं बक्षिल्ल्यान की जेजूचें काळीज गायिल्लें काळीज दाखयता आमचीं पथकां कशें बक्षिल्ल्यान ताणें कशें नितळ केलां गे म्हूण. खंयच्या साबान आमकां नितळ करूं ना, जेजूच्या आमल्या रक्तान आमचे पथकां दोन काडल्यांत म्हणलें हांव जेजूचें काळीज पळयतना खंयच्या मोगान म्हाका देवबाळ केलां, कशें म्हाका नितळ केलां गे म्हण आमकां उडासा घेजें. कशें म्हाका नितळ केलां गे म्हूण. आज जेजूचें काळज म्हणटा कशें हांव नितळ जालां, कशें हांव देवबाळ जालां. देवबाळ जावंक जायना, देवा सरशीन तो देव नितळ, संपूर्ण नितळ. हें पथकाचें मेळ्ळेंपण काडून ताचें मुखार वचोंक जायना. काळोख पथकाची सवळी काडून कृपेच्या सुर्या लागीं वचूंक जायना. आमी नितळ जायचे. जेजूच्या रक्तान मात ती नितळ करूंक जाता. ताणें आमकां ताच्या रक्तांत नितळ केलां गोवय. आनी तसो सस्नाचें जिवीत आमकां फावो केलां ताच्या काळजांत ववलेल्या त्या दैवीक काकुळटीन, त्या रक्तान उदकान, जेजूच्या काळजांत त्या बिरमोतेन भरिल्ल्या काळजांत रगत आनी उदक वळ्ळें आनी ताच्या काळजांत ववल्या रक्तान उदकान, ताच्या काळजांत ववल्या रक्तान उदकान म्हाका आनी तुका सत्नाचें जिवीत आपणावन दिलां. जेजून दिलां फुंक्याक दिलां. आमी कांय जोडीचें म्हणना ताका. ताचो मोग नियाळ ताच्या मोगा बरी आमी जियेल्या जालें. ताच्या मोगा प्रमाणे ताचो फाटलाव केल्या जालें. तें जिवितांनी आमकां जोड दवरलां. मोगाच्या न्हू काळीज जावन आसा, काळीज जावन आसा बायबलांत काळजाच्या विशयांत हार्ट म्हणलो शब्द, काळीज म्हणलो शब्द 1000च्या चड आसा. म्हज्या बायबलार हांवें पळयतना हाचेर काळीजाची लक्षणां मार्जिनार येच्चें घालचें. मार्जिनार येच्चें आसा जाल्यार हार्ट म्हणून 1000 वयर येच्चें आसात. 1000 वयर आहात येच्चें घाल्यार देखून येच्चें म्हळ्यार हार्ट म्हणून. पी घाल्यार प्रॉमीस म्हणून. ताणें बसयलां शांती दिता, सुखाचें जिवीत दिता, म्हज्या सांगात दिता, म्हजो मोग दिता, म्हजी दया दिता, तुका बरें शर्ट दिता, तुका वॉच दिता म्हणून आमी दुसऱ्यांक बसयता पळय. तुका सेरीक करता, तुका काम करून दिता म्हणून बसयता दुसऱ्यांक. वचून आमी ट्राय करता म्हणून काम करून दिता मस्तुताना. बरी मनशां ती बगेवन मनशां बसयतात आनी करून दितात. दुबळ्यांक इल्ली कुमो करता म्हणून आमी बसयता. त्या देवानी बसयलां करता दिता म्हणून. तुवें 7000 लागीं आहात बसोवण्यो. आनी बायबलान पी म्हणून घालचे तुमी वाचताना. पी म्हणून घाल्ल्या कडेन पुरा प्रॉमीस. येच्चें म्हणून घाल्यार हार्ट जेजूचें काळीज. येल म्हणून घाल्यार लव. तशें घालून तो जेन्ना आमकां कितले पिटी म्हणून कळटा, खंय आसा म्हूण कळटा आनी बरें जाता. देखून 1000च्या चड आसात येच्च.
हाट जेजूच्या देव काळीज म्हणलो शब्द खंयच्या धर्मान ती काळीज म्हणलो शब्द हांवें पळयलो बायबलांत पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांत हजाराच्या वयर लाव म्हणून आसा हाट म्हणून आसा वय हे मनशाचें आयडेंटिटी आमकां थोडे वटेन आळ्या बटांत आयडेंटिटी आमचे फिंगर मार्किंग्स आसा थोडे वटेन आतां दोळ्यांत पटोमणी बदलीत म्हणून त्याच्या दोळ्यांत आयडेंटिटी दरकाण येता म्हजी अस्मिताय आयडेंटिटी देवाची अस्मिताय त्याच्यान काळीज आनी पवित्र जिणेक सर्गराजाक आमचे फिंगर प्रिंट जायना आमच्या दोळ्यांचे आयडेंटिटी जायना आमच्या काळजान तुवें कितले मोग हेरांक दिलाय सॅक्रिफीस केलाय जेजूचो मोग तुज्या काळजान कितलो भरला जेजूचो म्हळ्यार ताची दया तुज्या दया आसल्यार जेजूचो दयाळ मोग तुजेड आसा म्हण जेजूचो काकुळटीचो मोग तुजेड आसा म्हण जेजूचो मोग म्हळ्यार सॅक्रिफीस केल्यार सॅक्रिफिसाचो मोग तुजेड आसा म्हण जेजून सेवा केली सेव्याचो मोग तुजेड आसा सेव्याचो मोग हे गूण तुजेड आसा जेजूच्या काळजा बरी जातात हें गलखणयल्यार दया बिरमोतू बोगसाणें काकुळटू एकवटू आनी आदासो सुदासून उरचें आनी हांव कुमके साथ दिवचो सेवा करची हें पुरो जेजूच्या काळजाबरीक आमकां करता सोंसणीकाय हें पुरो जेजूच्या काळजाबरी आमकां करता देखून जेजूच्या काळीज हें आमची आयडेंटिटी हें आमच्या क्रिस्तांवांची आयडेंटिटी हें क्रिस्तांवांची आयडेंटिटी मोगाच्या न्हू जेजूच्या काळजाच्यो चार मुख्य ते जेजूच्या काळजाचे फोटो दवरतना आमी चोर पळयचे हांव ती रायपाटी म्हणटाना तांकां सांगता ही रायपाट न्ही म्हणून जेजूच्या रायपाट्याचे पाळणेल दवरला जाल्यार तांकां चार संगती आसा जेजून ताचें काळीज कित्याक म्हणून मार्गारेट मेरी हालोकॉक फ्रांसाची ती सिस्टर मार्गारेट मेरी हालोकॉक तिका दाखयलें जेजून तेचें काळीज कालेंगे म्हणून पयलें जेजू दिसलो ताका एक घडी मात जेजू दिसता मागीर सगळें तेच्या दर्शनांत जेजूचें काळीज मात्र ती पळयता जेजू दिसना म्हणटा ताचें काळीज मात्र पयलें जेजू दिसता उबा रावलो तेका तिचें काळीज मागीर ताका जेजू दिसना जेजूचें तोंड पांय आनी प्रदीस हात दिसना काळीज मात दिसता आनी म्हणटा ती काळीज तें उज्याच्या आगट्यान उजो उसाळटा खंय किरणांनी भयंकर उसाळटा खंय चारी कुशीनी म्हणटा संवसाराच्या चारी कुशीन उसाळटा तो परजळ असो उजो म्हज्यान आटापोवंक जायना तो उजो म्हणून ते उज्याचें आगटें म्हणटा तें उज्याचें आगटें उजो म्हळ्यार मोगान म्हण संवसाराच्या मोगान तो लासता जेजू लासता देखून जेजूचें काळीज संवसाराच्या मोगांत ते लासता मोगाच्या न्हू जेजूचें काळीज संवसाराच्या मोगान तें पेटता देखून ताचो मोग आमकां जण एकल्याक रुपांतर करूंक आमचें रूप बदलिता हट्टी आसल्यार दारूण काळीज आसल्यार तें मोवाळ काळीज सेवे समानमानांतल्या सेवा दिवच्या बरी आनी एकल्याचे कश्ट पळोवन काळजान बिरमोत भरल्यार सिंपती न्ही सिंपती चकडांक येता एम्पथी भरता आमच्या काळजांत एम्पथी म्हण सांगल्यार बिरमोतेन भरचें मात न्ही दुखांगळोंचें मात ताका कालें दिवचें ताका एम्पथी तें सिंपथी म्हण सांगल्यार अयो जेजू तें वळवळटा गे अयो म्हणचें एम्पथी म्हण सांगल्यार म्हज्या काळजांत थावन ताका मोग दिवचो ताका वचोन पावचे तो मोग ताका एम्पथी खंयच्या एका रुपान ताका पावचे ताका एम्पथी म्हणटा तोशें बरयलें जेजूचें काळीज तो उजो ते उज्यान बरयलें जेजूचें काळीज तें देखून गॉड इज लव आयचें वाचपा आमी आयकलें सकाळीं मिसा वेळार गॉड इज लव म्हण सांगल्यार ताची अस्मिताय आयडेंटिटी मोग काडल्यार तो देव न्ही ते मोग ताची आयडेंटिटी देव जावन आसा मोग देखून वखवलो मोग पालवानांतलो मोग आमचें गॅस सिलिंडर आसा थोडे 22-30-25 येताना खाली जाता आनी सिलिंडर दवरचे थोड्या घरांनी 1 म्हयनो येता सिलिंडर खाली जेजूच्या काळजांत थावन मोग खाली जायना मोगाच्या न्हू खाली जायना तो ससनाक मोगाचो उजो पेट्टा म्हणटा मार्गारेट मेरी आलोकॉक ती म्हणटा ससना पेट्टा तो ती म्हणटा दिसान दीस म्हाका पळयता दर्शन मेळटा तो परजळ चड जालो सो उणो जावना म्हूण वयते देखो परजळ तो पेटतो मोग पालवानांतलो ससनाक पेटच्या मोगाचो वो मोगा उजो आपणाक स्वा अर्पण केल्लो मोगाचो उजो वो मोगाचो उजो आमच्या खातीर पेट्टेता दळटेता आमकां उजवाडोवंक आमकां त्या मोगाच्या उबेन भरूंक आमकां शेळें जावं बिलकूल सोडिना हो मोगाचो उजो शेळ्यांक सोडिना तो मोगान आमचें जिव्यान पेटयता दुसऱ्यान खालें म्हळ्यार गायिल्लें काळीज देखून एक उजो आसा जे त्या जेजूच्या काळजाच्या रायपाट जाल्यार जेजूच्या काळजाचेर उजो आसा जे उजो पेटचो दिसाचे दुसऱ्यांक म्हळ्यार गाय आसा जे ताका गाय वचून तांचो रगत वळल्यान दिसाचे एक तेंबो रगत भायर येवचें दिसाचें तें मात जेजूचें पवित्र काळीज तें नातल्यार आनी पुरो जायना तें आमी खलें हाट चित्रां म्हणून काले म्हणून तें काले न्ही जेजूचें हाट मात्र न्ही हें हाट काळीज जेजूचें ताणें दिल्लें तें जेजून दाखयलें काळीजच हेजें तें गायिल्लें काळीज बाल्यान फापसिताना रगत आनी उदक वावलें तांतल्यान
रगत आनी उदक वावलें म्हळ्यार कालें रगत म्हळ्यार कालें रगत मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी पेटयता युकरिस्त रगत आनी तेजें कूड म्हळ्यार तें युकरिस्त उदक म्हळ्यार बौतिजमान आमकां उदक दे आमचो जेजू म्हणटा हांवें म्हज्या मोगाचें सॅक्रिफीस हांवें कुर्सार भेटयलें बलिदान युकरिस्त तुमकां दिलां सत्नाच्या जिविताक युकरिस्त आनी पविस्नान बौतिजम गरजेचें हे 2 सॅक्रामेंट मस्त गरजेचें तें दाखयता जेजू आनी ताचे वयरी गर्माता बांदून हाडल्या त्या 2 सॅक्रामेंटाचे उरले सॅक्रामेंट आहात हे 2 मुखेल सॅक्रामेंट गरजेचे देखून कोलो टफ कोलो एक सारसो मोग न्ही वो कोलो कठीण मोग तो सेल्फ सॅक्रिफायस आपणाकच सॅक्रिफायस करचें आपणाकच त्याग करचें त्याग बलिदान आपणाकच त्याग बली भेटयल्लें वो टफ तो आमकांच आमी भेटयता खंय भेटयता पण आमचें रगत खंय वरयता म्हळ्यार मस्त कश्टांचें कितल्या कश्टांचो म्हण जाता देखून जेजूच्या मोगाच्या रक्तांत आमकां इवील अटॅक्स काडूंक जातात इवील अटॅक म्हणून सांगल्यार वायट सकत आमकां अटॅक करतना जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें उल्लेखन करता पळयता ते एसॉक्सिस्ट आसले फादर गॅब्रियल आमातो म्हणटा जेजूच्या रक्ताक मात्र साध्य इवील अटॅक काडूंक म्हूण थोडे कठीण इवील अटॅक जातना जेजूच्या रक्ताक आनी मात काडूंक जाता जेजूच्या काळजांत वोवले रक्ताक मात्र म्हणटा फादर गॅब्रियल आमातो एक्सॉसिस्ट वातिकनाचो एक्सॉसिस्ट नांवाड्डीक ताच्या बुकान तो बरयता तो बारी पवित्र नांवाड्डीक फादर गॅब्रियल आमातो तो बरयता ताच्या बुकान तशें देखून इवील अटॅक आमकां आयिल्ल्या वेळार ते काडचे कशें जेजूच्या पवित्र रक्ताच्या मागणें म्हणायचें आमी जेजूच्या पवित्र रक्ता म्हाका तूं कावर कर म्हाका नितळ कर आनी तुज्या वेंगेन घे तूं म्हाका जेजूच्या काळजांत वोवल्या रक्ता म्हाका आतां भद्रती दी म्हूण मागल्यार ते आमकां ह्या वायट सक्तींतल्यान आमकां संपूर्ण सुटका मेळटा मगच्यानो रायांनी तलवारींनी झूज करून 6,000 लोकांक लगाड काडटानी तांणी तांचो जीव राखलो आनी तांचें राज राखलें जेजून ताचें सर्गींचें राज स्थापन केलें ताचो जीव दिवन हेरांचो जीव काडनी हेरांचो जीव उरोवच्याक उरयले ताचो जीव दिवन कुर्सार ताचो जीव दिवन उरयलें सेल्फ सॅक्रिफायस केलो ताणें कठीण टफ सेल्फ सॅक्रिफायस करून ताणें ताच्या मोगांत आमकां ताणें देव बाळांक केली देखून हें दुसरें तिसरें खालें म्हूण सांगलें पयलो उजो दुसरो काळजा वयर गाय आसाजे तिसऱ्या त्या पवित्र काळजाचे वयर कांठ्याचो मुकूट आसाजे कांठ्याचो मुकूट क्राउन ऑफ थॉर्न्स हें खालें क्राउन ऑफ थॉर्न्स जेजू तिका सांगता वो कांठ्याचो मुकूट आमी हर एकल्यानी ताच्या काळजा तोपुरले आमचें काळीज दारूण कर आमच्या काळजान फातकी जेवन स्वार्थाचें फाथा कर हय आनी मोग नातलें त्याग नातलें बक्षानें नातलें आनी स्वार्थान भरिल्लें आपणाचेंच पळोवचें केल्लें अशें आनी आमच्या पथका वरवीं आमच्या प्रायड म्हणटा आमी गर्वा वरवीं आमी ताका दुखयल्लें आमी जेजूक तिरस्कार केल्लें आमच्यांत गर्व दवरून काडून जेजू तिरस्कार केल्लें ताच्या मोगा साक्षी नासतना जियेली जिनी ताका खांटो जावन थोपता ताच्या अपारमीत मोगाक आमी निर्लक्षा केल्ली ताका आमी गुमान करूं ना ताका आमी तिरस्कार केल्ल्याचे हे कांठे म्हणटा तो हे कांठे म्हज्या काळजा देखून ताच्या काळजाचेर कांठ्याचो मुकूट आसता तें करेक्ट जेजूचें पवित्र काळजाचें पाळणेल तुमच्या घरा दवरता जाल्यार हें दूख जेजून भोगली दूख ती कांठ्यांची ताका दुखचें आतां हर एक दीस कशें दुखता गे म्हण ताका हर एक दीस ताका दुखता खालें म्हूण सांगल्यार आमी ताका तिरस्कार केल्या ताच्या मोगाक ताच्या बोगसाण्याक ताच्या त्यागाक ताच्या सॅक्रिफिसाक तांणी करच्या सेवेत तांणी केली सेवा दाखयनासतना अवकाश मेळ्ळ्या वेळार आमी तिरस्कार करून ताका दुखयता म्हळ्यार ती दूख म्हणटा तो आनी चवथें जावन आसा त्या काळजाचेर आसा जे 4 संकेत आसा जे चवथो संकेत म्हळ्यार खुरीस निमाणें कुर्सार ताणें बेठो दाखयलो मोग आमच्या सोडोवने पसत आमकां देवबाळांक करूंक आमकां सर्गींचे सत्सांचें जिवीत दिवच्या ताणें भोगलें कश्ट तें दूख आनी तो खुरीस ताणें वयलो खुरीस ताचें पॅशन ते कश्ट वळवळे ताणें सोंसुल्ले ते आनी तो म्हणटा घे तुजो खुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान जेजूचो फाटलाव करूं केदाळ जेजूचो फाटलाव करूंक आमी फाटीं सरता आनी त्या दाळा आमी ताची इश्टागात वगडयता जेजूची इश्टागात करची तर आमचो खुरीस आमी वोवोन ताच्या पावलांनी मुखार येताना सुख तशें सुखांत तशें दुखांत दूख आमी जेजूच्या खुर्साचे आमी जेजूचो खुरीसाचो वांटो म्हणून हांव वोवयता पळय सुखांत तशें दुखांत आमी जेजूक साक्षीचे आनी त्या दाळा आमी जेजूचे
फाटलावदारी जाता ये म्हजो फाटलाव कर म्हूण जेजूचो फाटलाव करीचे त्या वेळा आमी जेजूची इश्टागात करता फ्रेंडशीप करता आमचो क्रिस काडून त्या सांगात येता आमी ताचे फ्रेंड जाता तूं आमच्या सांगाता आमी ताच्या सांगाता क्लोज फ्रेंड्स जाता हांव आनी जेजू एक जाता क्लोज फ्रेंड्स जाता फाटलाव केल्ल्यान तांचे फ्रेंडशीप आसता 8 फाटलाव केल्ल्यान देखून आमी जेजूक फाटलाव करया हे 4 जेजूचें काळीज पळयतना 4 गुर्तू ताचेर आसचे पयलो उज्याचो गुर्तू उजो तो कितें म्हण आमी पळयलो दुसरो गायी आनी तिसरो आमी पळयलें काणसाचो मुगट आमी ताका तिरस्कार आमी दुखयली गडी ताका दुखोवची गडी ताच्या काळजा सागती नासली निमाणो कुरीस ताचो फाटलो घे तुजो कुरीस घे म्हजो फाटला ताचो फाटलाव करचो हे 4 संकेत आमच्या जिणेंत आमी जियेल्या जाल्यार आमी जेजूच्या काळजांत आसरो घेतल्या व्हडलें सूख समाधान व्हडली भद्रती जेजूच्या काळजांत आसरो घेवचें तें भाग तुमकां आनी आमकां फावो जावन दी म्हणून जेजूचें काळीज फावो करून मागया आमेन.